म्हणून म्हणजे ताजेर रेव्हेन्यू मॉडेल असल्याशिवाय इट इज नॉट पॉसिबल ग्राउंड मेंटेन करपा खातीर शेवटी पयशे खर्च आसा. पंचायतीचे पयशे हाडून ग्राउंडाचेर खर्च करा हें हांवूय म्हणचो ना. हातूंतल्यानूच रेव्हेन्यू कलेक्ट जावपाक जाय आनी तेच त्या ग्राउंडाचेर खर्च करपाक जाय. पंचायतींतल्यान ग्राउंडाच्या वयल्यान रेव्हेन्यू कलेक्ट जावपाक शकता. आज म्हणजे 7 a side 9 a side हे जे टुर्नामेंट लोक खेळटात दे आर प्रोफेशनली पेईंग द फीज फॉर द टुर्नामेंट आणि ते टुर्नामेंट ऑर्गनायज करात जेणे करून ताका प्रोफेशनल म्हणजे लायटीचे बील आसतलें जाल्यार लायट सरकाराक फारीक करा म्हणून सांगशात. जाल्यार तेंय सांगता हांव. आनी ती जायी तेन्नाच पेटयात, ती पेटोवन कंप्लिटली दवरूं नाकात. ताजो बील आनी ग्राउंड मेंटेनन्स हेजो फंड मंथली कितें लागता हाजो कलेक्शन तुमकां जावपाक जाय. तें कलेक्शन करपा खातीर प्रोफेशनल मॅची खेळयात. तुमकां टॅक्निकल सपोर्ट जो कितें लागता इन फ्युचर ऑल्सो म्हणजे सेजा फुटबॉल अकाडमी इज रेडी टू गिव द टॅक्निकल सपोर्ट फॉर दीस प्रोजेक्ट. आनी हांव ताकाय लागून तांकांय कॉंग्रेच्युलेट करता. टायम टू टायम दे विल प्रोवायड द कोच ऑल्सो टू ट्रेन युअर फुटबॉल प्लेयर्स. दे आर रेडी. म्हणून सागर यू शूड टेक द इनिशिएटीव आनी हॅव जॉयन टू वन अनादर MOU फॉर द टॅक्निकल पार्टनर फॉर द बाकीच्या हेच्या खातीर तेंय करपाची गरज आसा. हाच्या सुवाळ्याचेर हांव चड उलयना. बरी गजाल पावस पडपाक लागलेलो आसा आनी पावसान फुटबॉल खेळपा खातीर आनीक बरी मजा येता. म्हणून सगळ्या जाणांनी फुटबॉलाचे मॅची खातीर तयार राव. क्लोजिंग सेरेमनी येत आसताले तातूंत बारीक लक्ष दिलें की जायते भुरगे आमचे गांवचे खेळटा पूण ताका बरो ग्राउंड नासलो. पूण ते खेळटा आसतना जायते भुरगे आमचे एक इंजर्ड जाताले. केन्ना दोतोरान इनिशिएटीव घेतली आनी तशेंच कंपनीचे CEOक सांगले आमचे सत्य सरदेसाय की आमकां बरो ग्राउंड जाय, तुमी CSR मार्फत हो घाला आनी करा म्हणून. थंयसून हो प्रोसेस स्टार्ट जालो आनी आयज तुमकां दिसता की बऱ्यापैकी हो ग्राउंड आयज आमकां जाल्लो आसता. हेचे सगळे क्रेडीट आमच्या दोतोराक CM डॉ. प्रमोद सावंत आमच्या दोतोराक वयता. आनी एक सांगचें म्हटल्यार एक खुशीची गजाल की काल तुमी पळयलें की दोतोरान म्हजें घर ही एक बरी येवजण ही आमच्या गोंयाक लागून राबयल्ली आहा. हेजो बेनिफीट सगळ्या आमच्या गोंयांक मेळपाचो. हो ऐतिहासीक एक कालचो क्षण आसलो की ह्या पयलीं सरकार कितके येयले पूण कोणा कडेन जमलें ना की हे बारीक लोकांचे घरां वाचोवपाक. काल दोतोरान इनिशिएटीव घेवन काल आमचो ऑनरेबल होम मिनिस्टर सेंट्रलाचो तेणी अमित शाह घेवन तेणी कालचें उक्तावण केलें. हेजो एक सांगचें म्हटल्यार की ही येवजण म्हाका दिसता खूब पयलीं येवपाची गरज आसली पूण ती कोणाक जमली ना. ती आमच्या दोतोरान ही येवजण हाडून आमची जायतीं घरां आनी फुडें म्हणजे लिगल जावंक शकता. पयलीं आमची कितें घरां फक्त आमच्या नांवार आसली पूण ती घर नांवार आसली